मडगांव बाजारात सामान विकूंक बसतले गाडेवाल्यांकडल्यान भरमसाट सोपो उखलतात। एके वाटेन खंय गिरायक ना, दुसरे वाटेन सोप्याच्या नावान लूट चल्ल्या। 4 जाण येतात आणि हजारांनी सोपो मागतात म्हूण गाडेकार बोवाळ मारतात। सोप्याक दादागिरी चल्ल्या। पालिका म्हणटा गाडेकारांनी लेखी कागाळ करची, मागीर खंय चौकशी जातली। टिकेट मागो येयलो की तू गायमीन चालले 1,500 दी म्हणून नागोलो चौक जायले तेमको म्हणून 1,500 दिवपा जायना बाबा। कोणी बी कांय केलें ना अजून अपराची आमी 1,000 दित तुका आनी तेच्या भायर मुको जायना सांगिल्लें दिवपाक। चोय म्हूण सांगिल्लें मार्केट कितें जालें पयलीं आमकां एका 8 दिसां थिंग दवरपाचो सगळ्यां थंय शिंपडयला सगळे लोक रडटा कितें करपाचें गिरायक बी कांय ना बाबा। पळय म्हाका पयशे हांवें सोप मागोन गेले ते कडेन 1,000 दिल दी म्हाका सोप जाय 1,000 दिल म्हाका घेयना घेयना मागीर 1,000 पळय चीट दिली म्हाका पयलीं दिताले आमी एश कोन्न एका 800 600 तेश कोन्न दिताले। मागीर पयशे केले सोपो कलेक्टर 6,000 मागलो बाबा सोपो कलेक्टरान सोपो काल कोण मुझा तो आनी ते मोडकी किती वर्ष जाली म्हाका हिंगा मागीर कोण लागल्या 50 वर्स जाली। पयलीं कितू दिताले तूं पयशे? हांव 400 नाल्यार 500 पयलीं आमी 200 लोगून दिताले ना रे बाबा कित कोण दितले पयशे 6,000 आमको तो 2,000 मागतालो पण आमी केसां गेली गिराक ना कांय ना आमी मागीर 500 रुपया दिले आनी काबार गेले ते कोण येयले 4-5 जाण ते व्हड दादागिरी करपा लागले आमकां जायना गिराक ना पण आनी 2,000 खंय दिता काय कोणाको 2,000 गेले कोणाको 1,000 गेले ते कोण भायर रस्त्याचेर बसताय तेमकडे आनी आमी गेले म्हणून आमी 500 रुपया दिले आनी काबार गेले फक्त येयल्यार दिवपाना आमी थंय। मडगांवची नगराध्यक्ष म्हणटा पालिका सोपो ऑफिसांत घेता, भायले भायर सोपो घेवपाचो प्रस्नूच येना। गाडेकारांनी लेखी कागाळ करची। फेरीचे स्टॉलेज चार्जेस आमी कलेक्ट केल्यात हांगा। कार्पेंटर्स आर येट टू पे बट लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग एंड ऑलरेडी पेइंग ओवर। नाव बियॉन्ड आमचे अमूक स्टॉलेज चार्जीस आशिल्ले त्या प्रमाणे आमी कलेक्ट केल्यात। बियॉन्ड दॅट जर कोणीय तांचे कडच्यान चड घेता जाल्यार दे हॅव टू लॉज अ कंप्लेन। आय डू नॉट वॉन्ट टू लिसन टू दीस हियरसे। Let them file an official complaint and then only we can take an action. पालिका म्हणटा सोपो पालिका कचेरीत घेतात। दुसरे वाटेन गाडेकार म्हणटा 4 जाणांचे गँग येता आनी हजारांनी सोपो मागता। अजाप म्हळ्यार पालिकेक कितें चल्लां तें खंय खबरूच ना। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी दत्तराज नायक। नव्या एका फार्मासीक उजो लागून 50 लाखांचे लुकसाण जालें। सकाळी सुमार 7:30 नव्या ड्रग हाऊसाक शॉर्ट सर्किटान उजो लागलो। फार्मासी बंद आशिल्ल्यान उजो लागला हें कळपाक उशीर जालो। लुकसाण नेमकें कितलें तें कळना। मडगांवचे फायर ब्रिगेडीन सुवातेर वचून उजो पालायलो, थोडो माल साल्वार केलो। घेवया एक विना।